नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मनोज माझ्या आसा काळजात पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा करतलो चर्चा, उपरांतूच करतलो भुमिका स्पश्ट, सांगता आमदार विरेश बोरकार. अनुसूचित जमाती खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं मेळटलें राजकीय आरक्षण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रेरणा दिसा निमतान केली घोषणा. देशात पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात परतून जाली वाड. पेट्रोलाचे दर 2.61 रुपया जाल्यार डिझेलाचे दर 2.71 रुपयांनी जाल्यार वाड. 2 सप्तकां भितर ही चवथी वाड. गोंय काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान स्मार्ट मिटरा आड मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीसाक दिलें निवेदन. स्मार्ट मिटर येवजण करची रद्द, काँग्रेसीची मागणी. सत्तावीस आणि 28 मेक अस्नोड्या शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या दुरुस्ती कामा खातीर बार्देश आणि दिवचल मालांतल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण जातली मर्यादीत. उदका खात्याची शिटकावणी. आणि गोंयांत 25 आणि 26 मे ह्या 2 दिसां खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट केला जारी. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची उक्तायला शक्यताय. आता खबरो विस्तारान. मनोज परब म्हाज्या काळजात आसा, पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितरल्यो अंतर्गत वादाचेर पयलीं पक्ष कार्यालयांत वचून चर्चा करतलो, उपरांत हे विशीं स्पश्टीकरण दितलो, अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. मनोज परब हांणी राजिनामो दिले उपरांत बोरकार हांची कसलीच प्रतिक्रिया नाशिल्ली वा तांचो पत्तो नाशिल्लो. देखून तांचे भुमिकेचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरिल्ले. ह्या सगळ्या प्रकारा विशीं आमदार विरेश बोरकारान आतां स्पश्टीकरण दिलां. पत्रकारांनी पक्षात चलिल्ल्या अंतर्गत वादा विशीं आमदार विरेश बोरकाराक धारेर धरलो. तेन्ना विरेशान सांगलें, आपली भलायकी तपासपा खातीर आपूण गोंया भायर आशिल्लो. मनोज आपल्या काळजान आसा. तांणी दिल्ल्या राजिनाम्या खातीर आपल्याक दुख्ख जालाच, पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर आपूण पयलीं पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो, उपरांत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो, अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजेय प्रश्न आसा, तो तेंचे प्रश्न आसा, बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा. आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे तेही प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे. आनी इट इज अ ओपन फोरम. इट इज अ तुमकां कितें आसा तें तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता. तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. खुबशे एलिगेशनां जाल्या तुजेर. पळय कशें आसा, एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता, वयता, फाटीं येता, फुडें वयता, खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आता, कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन, कित्याक तें सारकें आशिना. जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितें आसा, आमचें कितें, म्हाजें कितें आसा, तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा ते क्लॅरिफिकेशन कितें आसा, हेज पर द कॉन्स्टिट्युशन, हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. पळय कशें आसा, तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेजे बाबतीन हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो, आयकतलो, तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतीन मागीर पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष, हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा. आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता, तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना, वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें, पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना. मजगतीं आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत प्रवेश करतलो ह्या वावड्यांक विरेशान पूर्णविराम दिलो. आपूण हेर खंयच्याच पक्षात प्रवेश करचो ना अशें स्पश्ट करीत 2027ची विधानसभा वेंचणूक
आपूण आरजीपीच्या तिकेटीचेरूच लढयतलो अशी ठाम भुमिका आमदार विरेश बोरकारान मांडली. अफवा घालता आनी कितें कितें घालता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनी खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा बीजेपी कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा. पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता. एकंदरीत पळयले जाल्यार मनोज परबान पक्षाच्या कांय वांगड्या आनी आमदारां आड फेसबुकार पोस्ट घातले, पत्रकार परिशद घेतली. पूण मनोज आनी ताच्या वांगड्यांनी विरेश बोरकाराचेर इतले आरोप करूनय तांणी आयज पत्रकारांक जाप दितना पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना म्हूण सांगलें. एके वटेन पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो मनोज परब राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन मेकळो जालो जाल्यार दुसरे वटेन विरेश बोरकाराची ही भुमिका. विरेशाच्या हे भुमिके वयल्यान मनोजाचे परस ताची प्रतिमा बरी आशिल्ल्याचे तो दाखोवपाक सोदता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. तशेंच मनोज परब आनी ताच्या वांगड्यांनी पक्षा भितरले कोफुसा भायर घालप चुकीचे अशें विरेश बोरकार दाखोवपाक सोदता काय कितें असोय प्रश्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां खातीर खुशखबर. येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळटलें अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. आंबावले केपें आयोजीत केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. तशेंच डिसेंबर 2026 मेरेन रान हक्क कायद्या अंतर्गत 100% सदन वाडटले. तशेंच सरकारी आदिवासी समाजाच्या हिता खातीर सदांच काम करता असो दावोय मुख्यमंत्र्यान केलो. पासून ते आता मोदीजी पर्यंत हय फक्त उरला आसा जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. अरे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें काम सुद्धा म्हणजे विधानसभेत ठराव मांडून पास करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां आनी तें बहुमतान पास करपाचें काम जे दाखोवपा खातीर फक्त जे आयज पर्यंत जे दाखोवपा खातीर ह्या विशयाचेर जे विरोधक उलयताले तांच्यांनी एक तरी मागणी ह्या समाजाची मान्य केल्या काय सांगची. हय म्हज्याच सरकारान लोकसभेत ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे पास केला पण लोकसभेत त्या बिलाक विरोध कोणी केलो तोय सांगात आनी तोय याद उरलो सगळ्यांक तो याद उरपाची गरज आसा. आनी ह्या बिलाक पयले फावटी विरोध कोणी केलो तो आनी कोण उलयतालो ताका विचारात एकदा आनी ते विचारपाची गरज आसा. राज्यसभेत हे बिल पास जर कोणी केला आसत जाल्यार म्हज्याच सरकारान केला की 50 वर्सां कोणाक याद जावनाशिल्लें हे बिल पास करपाक जाय म्हणून आयज ह्या दिसा सांगता हांव की नक्कीच थोड्याच दिसाच्या भितर 2027च्या पयलीं रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर 100% आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. म्हज्या बरोबर आसतले आमचे सगळे एसटी लिडर्स ह्या विशयाचेर आमी एक आसा की हय ह्या समाजा खातीर आमकां राजकीय नेतृत्व राजकीय रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे बी दिवपाची गरज आसा आनी ते जर कोण दितलो आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दितले. पेट्रोल आणि डिझेलाच्या दरात आता परतून एक फावट वाढ झाल्या. पेट्रोलाच्या दरात 2.61 रुपयांनी वाढ झाल्या जाल्यार डिझेलाच्या दरात 2.71 रुपयांनी वाढ झाल्या. ही चौथी दरवाढ झाल्या. मजगती पेट्रोल दरवाढीक लागून भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराचे पुराय आपेस उघड जाला अशा म्हणीत काँग्रेसीचो अमरनाथ पणजीकरान भाजपाचेर टिका केल्या. तशेंच गोंय प्रदेशाध्यक्ष समितीचो अमित पाटकरानूय इंधनाचे दर वाडिल्ल्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. पळयात. जेन्ना युपीएचे सरकार आशिल्लें तेन्ना बॅरल सदांच $100 वयर आसतालो पूण पेट्रोल 60 रुपयाचेर हे लोकांक देशाच्या जनतेक मेळटालें. डिझल जवळपास 54-55 रुपयाचेर आशिल्लें. रुपी हो 79-59 ह्या हाजेर फ्लक्च्युएट जातालो. जेन्नाच्यान ह्या भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलां त्या दिसासान रुपी आमचो वीक जायत आहा. आज म्हाका दिसता 96चेर पावलो. पेट्रोल हे 100 क्रॉस जालें. काल 2.71 रुपीज ऑन पेट्रोल आनी 2.61 ऑन डिझल ह्या सरकारान वाडयला. जेन्ना फ्युएल पळय वाडटा तेन्ना सगळ्यो गोश्टी वाडटा बिकॉज लॉजिस्टिक्स आमचे कडधान्य जावं आमच्यो डेली
बेजीक नेसेसिटी दूध आसतले, आमचे भाजी आसतली, हे सगळें वाडटा बिकॉज द रॉ मटेरियल जेन्ना फ्युअल वाडटा तेन्ना तुजो कॉस्ट गोज अप, इन्फ्लेशन वाडटा. दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड. इलेक्शन टायमाचेर जेन्ना वॉर चालू आशिल्लें तेन्ना ह्या प्रधानमंत्र्यान जितल्या स्टेटींनी तो भोंवलो तेन्ना ताणें सांगलें सगळें बरें आहा म्हणून, आनी जसो रिजल्ट आयलो त्या दिसासून तो सांगता की आतां इकनॉमीक क्रायसीस जाल्या, देश हो धोक्यान आसा, तुमी आतां ट्रॅव्हल करनाका, वर्क फ्रॉम होम करा, भांगर घेनाका, पेट्रोल डिझेल वापरनाका. वाय? बिकॉज दीस अनपड लोक जे देश आज चलयतात तांकां आतां कळना की हो देश कसो मुखार व्हरप. हांवें फाटल्या फावट सांगिल्लें की देश चलोवपाक बरें इकनॉमीक जाय पडटा. म्हाका दिसता आज देश हो आमचो त्रासान आसा. पॉलिटिकल डिफरन्सीस सायडीन दवरात and you approach our leader Rahul Gandhi. इतले बरे टॅलेंटेड इकनॉमिस्ट जे लोक आसतले, वी आर रेडी टू गायड दीस कंट्री. कित्याक जर तर ह्या भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर तर आनी काही दीस काडत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळे भिकेक लागतले आनी ह्या देशांतलो नागरीक हो आनी पयलींच त्रासान आसा आनी त्रासान काबार जातलो. वी कंडेम दीस प्रायस हायक बाय द BJP गव्हर्मेंट. एवरी 12 दिसांनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आतां 2 फावटी वाडले. गॅस सिलिंडर वाडत आसा. गोवा बिंग अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन, टुरिस्ट प्लेस, आज प्रत्येक टुरिस्ट जो गोंयकार येता ते आज रेस्टॉरंटांय टुरिस्टां लागून चडटा. जेन्ना तुजो ऑयल प्रायसीस वाडटा, जेन्ना गॅस सिलिंडर वाडटा तेन्ना ऑब्वियसली तुजो कॉस्ट ऑफ टुरिझम वील गो अप. नोबडी वील कम टू गोवा. सो इनडायरेक्टली गोंयांक हाका खूब टुरिस्ट इंडस्ट्रीक माल पडटले. And I think this government has no plan and we are heading to a disaster. गोंय काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान विद्युत भवनात आशिल्ल्या मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाची भेट घेवन स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची अशी मागणी केली. ह्या वेळार काँग्रेसीन स्मार्ट मिटरा आड निवेदन लेगीत सादर केले. तशेंच मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. काय ना साहेब, मेमोरंडम दिवपाक आमी आयिल्ले. सध्या कितें जालां, लोकांचे फियर गोंयभर वाडला. एक म्हणल्यार तुमचे इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडल्या आनी नॉट ओन्ली इन पेन्सीन बट अक्रॉस गोवा पीपल आर एज्युकेटेड की आमची बिलां वाडली, आमची बिलां वाडली. सेकेंड इज स्मार्ट मिटर पळय हाडपाक सोदता आमी, तातूंत लोकां भितर एक फियर तयार जाला. पीपल आर सेयिंग की आमकां स्मार्ट मीटर नाका. द टेंडर एक्चुअली इज ओपेक. सो आमचो रिक्वेस्ट इज की तूं तें सस्पेंड कर आणि तो रिटेंडर कर. I do not know, I will say I do not know. But when I know the smart metering project is a project which is empower, make the consumers powerful, then the utility, why there is objections. When there is compensation, you will be able to write just a letter. You need not to go to MLA. You did not go to the any representative which is elected by the people. You have to, your meter will speak. Your meter will give evidence. So why not? That means some elements, some people do not want such a good thing, which is the only thing I can say. If you want to put allegations on me, yes, you can put it. But I am saying smart metering is the project which is going to make the consumers powerful, which is going to give lot of data, lot of insights. Recording, measurement will happen every half an hour. You have to complain very next day going wrong in your equipments or supply. N number of advantages which in today's this I am not able to tell because lot of people disturbance is there and people are not allowing. Few people, but I am ready to face all the 7,50,000 consumers through media. And media is I can request you ask as many questions, whatever questions which are been popped up through various states. Actually last time जेन्ना मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की पीक आवर्सान आपूण टॅरीफ वाडयतलो बाय 20% आनी तेन्ना आमी हांगा मेमोरंडम घेवन ताका घेराव घालून वी हॅड कंपेल्ड द गव्हर्मेंट टू टेक इट बॅक. आनी त्या वेळाचेर स्मार्ट मिटराचो आमी ते विशय काडिल्लो की स्मार्ट मिटराचो टेंडर तांणी कसो म्हणजे फ्रॉम 467 crores एस्टिमेट दे हॅव गिवन इट टू 890 crores. आज जेन्ना आमी सीक जेन्ना जेन्युइन तो म्हणटा आतां नोडल एजन्सीन RECन केल्लो एस्टिमेट ते गव्हर्मेंटाचेच एजन्सी ही ना प्रायव्हेट तुजी आनी म्हजी एजन्सी न्ही. 467 crores of electricity department. He has to be
स्पेसिफिक टू क्वेश्चन व्हॉट वी आस्क. ही कॅनॉट टॉक पॉलिटिक्स हियर. हे असे दिसता की प्रमोद सावंताचे स्पोक्स पर्सन बरे काय तुम्हाला समजना. क्वालिफाईड लोक ज्यांना थंय बसना त्यांना इगत जाता. गव्हर्नमेंट हे फक्त बारीक समाजाच्या लोकांक गरीब जनतेक लुटपाक हे सरकार आसा. बार्देश आणि दिवचल मालातल्या लोकां खातीर एक म्हत्वाची चत्राय आसा. 27 आणि 28 मेक असनोड्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या बेगोबेग देखरेख आणि दुरुस्ती कामाक लागून पुराय बार्देश आणि दिवचल मालातल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण मर्यादीत जातली अशी माहिती पिवपाच्या उदका खात्याक दिली. उदकाचो वापर कमी प्रमाणात करचो अशें पिवपाच्या खात्यान नागरिकांक कळीत केला. राज्यात 25 आणि 26 मेक वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. देखून हवामान खात्यान राज्यात 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. तशेंच नागरिकांक सादूर रावपाचो उलो मारला. गोय महाराष्ट्र शिमेचेर तणाव निर्माण जाला. मांद्रे दर्यादेगेर सावंतवाडीच्या एका कुटुंबाक मारपीट केल्ल्याचो आरोप करून सिंधुदुर्गाचे नागरिक मांद्रेच्या पुलीस स्टेशनात गेले. पूण पुलिसांनी कागाळ दाखल करपाचो न्हयकार दिल्ल्यान तिडकिल्ल्या पर्यटकांनी पत्रादेवी बांदा राष्ट्रीय महामार्ग 1 वर आडोवन दवरून निषेध केलो. या प्रकाराक लागून शिमेवयल्या वाठारांनी बरोच तणाव वाढलो. काल मी माझ्या फॅमिलीसोबत मांद्रे मोर्जिम इथे फिरायला गेलो होतो. माझे भाऊ होते, माझ्यासोबत 3 भाऊ, माझी वहिनी, माझी मिसेस, भावाची मुलगी, लहान पोरं आमच्यासोबत होते. आम्ही फिरायला गेलो होतो. एक माणूस दारूच्या नशेत पूर्ण दूध त्याने आमच्या गाडीला येऊन आपटल्यावर आम्ही गाडी तिथे स्टॉप केली. जिथे घटना झाली त्याचा व्हिडिओ काढला की आमची गाडी आमच्या लेनमध्ये होती, त्याने येऊन आपटली. तो उतरला, गाडीतून शिव्या द्यायला चालू केल्यावर नंतर आम्ही त्यांना म्हटलं की अरे बाबा पोलिसांना बोलतो. तेव्हाच सुरुवातीलाच आम्ही 112 नंबरला फोन करून पोलिसांना सांगितलं असं असं अजून कॅफेसमोर आमची भांडणं झाली आहेत, आम्हाला एकाने ठोकलंय, तुम्ही या. त्याच्यानंतर त्यांनी मारहाण चालू केली. मारहाण चालू करत असताना भावाने माझा फोन काढला, व्हिडिओ तयार केलं. त्याच्या अंगावर 40 लोक आली, त्याचा फोन काढून घेतला, मारायला चालू केलं. आमच्या वहिनी, माझ्या भावाच्या मिसेस आल्या तिथे अडवायला, त्यांना धक्काबुक्की केली. लहान पोरगी माझ्या भावाची 5 वर्षाची माझी पुतणी, ती गाडीत आत बसली होती. तिने दरवाजा उघडत प्रयत्न केला, लात मारली तिला. तो दरवाजाला पूर्ण ती आत रडत बसली. हे सगळं झालं. पोलिसांना आम्ही ही सगळी गोष्ट सांगितली तर पोलिसांचं आम्हाला उत्तर काय आलं, लोकांची भाषा काय होती. लोकांची भाषा पहिली काय की तुम्ही गोव्यात आलाच कशाला, फिरायला कशाला आला, आम्हाला टुरिस्टची गरज नाही, आम्हाला गरज नाही, तुम्ही इथे कशाला येतच कशाला. हे आमच्यावर भाषा सगळ्यांनी मारली. मोठी बॉटल फेकून माझ्या डोक्यात मारली इथे लांबून. आणि त्याच्यानंतर एवढं सगळं झाल्यावर पण आम्ही पोलिसांना फोन केला. पोलीस सांगतात की अहो लोकल असतील, दारू पिऊन असतील म्हणून केलं असेल, तुम्ही कशाला ह्याच्यात पडता, तुम्ही केस बीस काय कशाला करता, तुम्हीच अडकणार. आम्ही आमच्या सेफ्टीसाठी तिथून आलो परत आमच्या घरी सावंतवाडीत. आज सकाळी CM साहेबांच्या PNना फोन केला, त्यांना ही घटना सांगितली, कुठूनही काहीही मदत मिळाली नाही. त्याच्यानंतर आम्ही गोवा महाराष्ट्र बॉर्डरमध्ये गेलो. कारण जर एवढा त्रास लोक आम्हाला शेजाऱ्यांना देत असेल, अरे आम्ही तुम्हाला पाणी पण देतो, एवढं आम्ही कुठलाच कोकणातला सिंधुदुर्गातला एकही माणूस असा वागत नाही. आणि तुम्ही असे आमच्यासोबत जर वागत असाल तर हे आम्हाला मान्य नाही. जोपर्यंत पोलीस प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही आम्ही इथून हटणार. तुम्ही खुद्द सावंतवाडीचे आणि नाव आपलं नाव सूरज परब अजून. आणि ते लोकल होते का? ते लोकल होते तिथले लोक. त्याच्यात तेच बोलून त्यांनी मारलं आम्हाला की आम्ही लोकल आहे, तुम्ही इथे कशाला आलात, आणि मग मारलं. दगड उचलून मारले. दगड हातात घेतात म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर करायला लागले. आणि डोक्यात 5 फुटावर ना आम्ही सगळं सेफ झाल्यावर बॉटल आणि फेकली. मोबर दर्यादेगेर छत्तीसगडातल्या एका 27 वर्षाच्या शशी लाकरा या तरणाट्याचो खून जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताचेर धारदार शस्त्रान हल्लो केल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जावन मरण आयलें. संजय मांझी, आशिष कुमार, जगन्नन सिदार या 3 दुबावितांनी शशी हाचेर हल्लो केल्लो असो आरोप कागाळदार रोशन लाकरा हाणें केला. देखून कोलवा पुलिशेन खुनाचो गुन्यांव नोंद करून 3 जाणांक अटक केला. मोबरार काल आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की मोबरार थिंगा एक कडेन बॉडी आसा म्हणून.
म्हणटरी आमचे कोलवाचो स्टाफ गेलो PI आनी बाकी स्टाफ वचून ते पळयलें जाल्यार तेजी मानेर एक इंजरी आसली. तर मागीर आमी पंचनामा केलो आनी कळ्ळें की तेजेर माने ती इंजरी आसा ती सारकी हें आसा की तेका लागून तेजी हें जाला म्हणून मेला म्हणटा. तेका लागून ती इंजरी आसा ती बरी डीप आसा तेका लागून तो एक्सपायर्ड जाला म्हणून इमिजिएटली आमी ती हें करून तेजो सगळो पंचनामा करून बी सगळी फॉर्मालिटी करून मागीर आमी मर्डर केस रजिस्टर केली. तेन्ना आमकां इन्क्वायरी करतना कळ्ळें की ते मोबरार फिशींग बोटीचेर काम करताले. ते काम करतना तेंची 23 तारखेर झगडी जाली, तेंची वाद जालो तेंचे भितर कितें जेवणा लागून आनी कितें वाद जाल्लो आनी त्या तेंची झगड्यान जाल्लें तें एक रिजन आसा. आनी मागीर हांवें व्हेरीफाय करतले की आमी आतां तेंचे भितरलेच ते बोटीचेर काम करताले ते 3 जाणां आमी ताब्यात घेवन आमी तेंची इन्क्वायरी करतलेच जेन्ना कळ्ळें की ते तितून इन्वॉल्व आसा म्हणून तांकां आमी अरेस्ट केला आनी बाकी फॉर्मालिटी चालू आसा. आनी ते सगळे DC आनी आरोपी हे आसा ते छत्तीसगड रावपी ते बोटीर कामां लागून येयल्ले. आज ताका आमी काल अरेस्ट केले आनीक आमी आयज तांकां कोर्टा फुडें प्रोड्यूस करून मुखाल्ले रिमांड घेतले आनी मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. LP गॅस सिलिंडरांतल्यान लिकेज जावन फ्रीज पेटपाची घडणूक दिवचलच्या मुळगांवां घडली. वेळारूच लायट बंद करून सिलिंडर भायर काडिल्ल्यान व्हडली दुर्घटना टळ्ळी. मात किचनात आशिल्ल्या एका बायलेच्या पांयाक उज्याचो हुलोप बसलो. मुळगांवच्या देवू गाड हाच्या घरात आयतारा ही घडणूक घडली. किचनात देवू हाची लग्न करून दिल्ली भयण आशिल्ली आनी रांदपाची तयारी चालू आशिल्ली. अचकीत सिलिंडराचो रेग्युलेटर पेटून तो फ्रिजा पोंदाक गेलो आनी फ्रिजान पेट घेतलो. शेजाऱ्यांनी धावपळ करून वेळारूच सिलिंडर घराभायर काडिल्ल्यान व्हडलो अनर्थ टाळ्ळो. हे घडणुकेत फ्रिजा सयत इंडक्शन आनी हेर सामान जळ्ळें. घराच्या पाख्यावयल्या मदेरात लेगीत हुलोप लागलो. तुमच्या घरात काल मातशें कितें आग लागली, म्हणजे कितें जालें सिलिंडर मातसो प्रॉब्लेम जालो आमचो. ते हे आसता पळय पायप, शेगडेचे पायप, तेका कितें डायरेक्ट तो उजो लागून ते पायप सोमते फ्रिजा पोंदा गेले. उजो लागून आनी फ्रीज समजा जळ्ळो. फ्रीज जळ्ळो तो समज ओके फूल हे जालें, म्हणजे अशें होमकाण पेटना तशें इतकें हें जालें की आमी सोमते सगळे भायर सरले आनी कितें जालें भितर हें आहा न्हू तो सिलिंडर आहा भंय सांगलो की स्फोट जावंक शकता तेजो. कोणूच वचना फुडें आमी सगळे भायर रावले सगळे. तर आमचो शेजारी हांगा संजू सरप हेणी खंयचे तरी आपल्या जिवाचें हें करून आसतना डायरेक्ट तूं खंयच्यान भितर गेलो आनी हें केलें. पयलीं लायट बंद केली आमी आनी ते संजून डायरेक्ट भितर केन्ना गेलो आनी ते सोमते तो सिलिंडर पेट्टाले पायप ते उजो ताका पेटलो तेणी ओडून व्हरून त्या वटेन भायर हाडून तो पालयलो. तेज्या उपरांत आमी सगळे वचोन हें करून सगळे उदक मारून खंयचे ते तेंचे नळाचे सच्ची सर तेंचे नळाक हे लायले व्हडले पायप थंयच्यान उदक हाडून आमी हें केलें, म्हणजे बारीक भितर पालयले. परत खंयचे बेरायला नासले आनी कितें तशेंच आमचे ते ही पुजा सरप म्हणा तिणी नेटान हें केली, म्हणजे खूब मदतकार केली सगळे. आनी आमचे भाव बी सगळे हाडले म्हणजे बरें. नाल्यार ते सगळं नाल्यार ते सिलिंडर स्फोट जाता आसलो ते संजूचे खरेंच हें म्हणटा हांव संजू सर शेजारी आहा पळय तेणी जर हें केलेलो नाल्यार तो खरेंच स्फोट जातात 100%. इतके जे उजो पेटलेलो थंय तेणी खरेंच हे सगळें हें केलें आनी सगळ्यांनी आमचे कुटुंब सगळे हाडले, सगळे भाव बीन तेंच्यांनी मेळोन आमचे हें केलें म्हणून हांवें हें जालें. तशें आमकां नुकसाण भरपूर जाली. फ्रीज जळ्ळो, मिक्सर जळ्ळो, इंडक्शन जळ्ळो, परत बारीक डबे सगळे कितें आईचे चश्मा आहले ते जळ्ळे, म्हणजे बारीक खूब पयशे सो थोडे आहले थंय आमचे फ्रिजार आसताले ते जळ्ळे. वाश्यान बी हे लागले वयर वासो तेका असो उलोवप आनी तेका असो बारीक बारीक लागलो हे जाले पेटले ते. पूण ते तेन्ना पालयले हे जालें म्हणून सांगना तो सिलिंडर जर काडिना जाल्यार आमकां कोणूच पावना. हेका फोन मारलो आमी हेका फायर ब्रिगेड मारलो पूण कितें जालें टायमूय जाता येवपाक न्हू तेंचो फुडें येना आनी गाडी सकून हांगा पावना आमचे भितर. ते आतां तेंच्यांनी मागीर लास्टाक आपले कितें आहा ते पंचनामे कितें केलें आनी मातशें ते हे करपाक तेणी अशें हें केलें. म्हणजे ती गॅस पेटयली हांवें न्हू तेन्ना हांवें पयलीं रेग्युलेटर लायलो तेन्ना हांवें चॅक केलें ते म्हणजे लायटर बिलान म्हाका पयलीं जी संवय आहा ती लायटर बिलान सगळें चॅक केलें आनी रावलें 5 मिनटां. पयलें कांय ना न्हू आनी हांवें ते आनीक खंय लक्षात दिवंक ना. परत थेयलो तो आनी केलें म्हजें हें सगळें तळसोवपाचें बी ते तिसऱ्यांचें काम. पळयल्यार जालें 1.5 वर सुमार आनी ते पायपच कशें सुटले तेच कळोंक ना म्हाका. एकदम अशें गॅशीक आसता पळय ते शिगडे ते पायप सुटले आनी डायरेक्टली म्हणजे अशें आमकांच मातशें लागून अशें गेले आनी डायरेक्ट ते फ्रिजा पोंदा गेले ते एकदम असो पेट घेतलो कितें खरेंच मोठे कितें म्हणजे असं आग ती पळोवन आमी मातशी भियाली कित्याक
देवा कितें जालें म्हणजे मेन म्हटल्यार कितें थंय सिलिंडर आसलो न्हू, सिलिंडरा खातीर सारकोच जीव असो कित्याक तो सिलिंडर आनी मातशें म्हणजे फुटलोच असो, फुटपाचेच हेचेर आसलो कित्याक ते पायप असो जळा आनी अशें ते रितीन ते हें जालें पळय, उजो पेटा आसलो ते फ्रिजा ते पळोवन कितें मेन पयलीं कितें जालें ते फ्रिजा आग पेटली पूण हें आसलें न्हू, कनेक्शन चालू आसलें न्हू, लायट चालू आसली ते खातीर आनीक भियेली आमी थंयच्यान येवकच ना, सगळ्यांक सांगलें हेंकां भायर सरा आनी तेवटेन येवन हेंकां मागीर सांगलें शटडावन करा म्हणून. त्या शिवाय आमी म्हटलें पाणी ओतपाचेंच ना कित्याक जाल्यार थंय हें शॉर्ट सर्कीट कितें जावंक शकता न्हू कोणाक म्हणून आमी डायरेक्टली मागीर तें पाणी बीन मागीर हें केलें. मागीर तो संजू येयलो न्हू, आमी वचून सगळें तेंकां सांगलें शेजाऱ्यांक अशें ती सगळीं धांवली. तो आसलो संजू सराफ आमचो, तेणी मागीर तेका फायर ब्रिगेडीक बीन फोन लायलो. तुका कितें जावंक ना न्हू? आमकां तशें काय ना, मातशें पांयांक अशें म्हणजे उलोप कसो? हय उलोप लागून असो गेलो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्या रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान आजून मेरेन साळ न्हंयच्या उपन्हंयाचे आनी व्हाळांचो गाळ काडूंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी उदका स्रोत खात्याचेर नाराजी उक्तायल्या. नावेली वाठारांतल्यान प्रक्रिया करून नाशिल्ले घाणयारें उदक थंय थेट व्हाळांत सोडिल्ल्यान साळ न्हंय प्रदुशणाच्या जाळ्यांत सांपडल्या. प्रशासनान बेगोबेग गाळ काडपाचें काम हातांत घेवचें आनी घाणयारें उदक सोडपाचेर खर कारवायेची मागणी थळाव्यांनी केल्या. ते उदक न्हू वचना इश्ट भायर वचना, ते सकयल ते वयर हांगा आनी सगळें उदक व्हरून सारकें कीड पळालो. आतां पावस येवन देंवला, पंचायती सांगितल्या बी पंचायत कांय कोना आनी ते मायकेला सांगितलें तेगे चेडूं जिल्ला हें आहा सो हें कर तो म्हणटा आपणाक कांय फावंड ना हें करपाक. सो आनीक बसपा जायना हांगा सगळो वास मारता, सगळो कचरो येता, ते सायडी उदक वचना हे सायडी उदक वचना, सगळो त्रास जाता हिंगा वास मारता सारको. आतां पावस चडून हें जालां आतां पोटालो कितको हें जाता हिंगा सारकें. आनी पयलींतली बायल तितून वयता आसतना तिंका कांय ना वचपाक, पयलींतली बायल डाकूंक पडली आनी ते चिकला उदकां पांय कितें जालें मागीर जावपाक लादी आसा तेजे वयल्यान वचपाक मेळटा न्हू, एटलीस्ट तांकां लादी घालपाक आनी उदक वचपाक वेळ करपाक जाय. तेतून ते सगळो कचरो आनी कचरो आसा तांकां हिंगा मुखार वचना, ते आम व्हरून मुखार जाताय, ते मागीर पोतून येशे येता सगळी. River Sal is always polluted. People say all the sewage is coming from Madgaon and from the sewage department. But today morning we had gone on rounds, and what we observed is that people are leaving their household waste, all of them, into the drains, which ultimately leads into the sewage, which ultimately leads into the River Sal. So if each one of us take care of our sewage and dispose it responsibly, I think that would make the River Sal more clean. साल रिव्हराचे इश्यू पोल्युशनाचो खूब तेंप जालो. एनजीटीन पासून ऑर्डर काडली आमची साल रिव्हर मोस्ट पोल्युटेड म्हणून, आनी तेजे घेवपाक एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. तेजे फाटल्यान एक्शन 2-3 पार्टी ऑलरेडी टेंडर काडले मोर दॅन 7 crores डिसिल्ड करपाक रिव्हर साल. ते केले पूण कांयच यूज जालो ना, कित्याक मेजर इश्यू आहा तो मारगांव सिवेज वयता ती डायरेक्टली सिवेज सोडटा. जे प्रॉब्लम्स मारगांव हारेबान हे सॉल्व जायना जाल्यार हिंगा पोल्युशन सॉल्व जावपा ना. सो मेन थिंग आहा ते आमचे मारगांव सेम वे आमचे एक ट्रिब्युटरी आहा आमच्या मांडवपांतल्यान तिनाय सोगटी गार्बेज आमचे थिंगा आमचे जाकडी बांदी गेलो जाल्यार थिंग कळटा सोगटी गार्बेज आहा ती कनेक्टेड टू रिवर साल. सो ही दोनी एरिया आहा त्यो पोल्युशन थिंग पयली कंट्रोल करपाक जाय. ते कंट्रोल कोना जाल्यार आमची रिवर साल काबार जायत वयतली. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.